सर्व पळोवप्यांक विनोद गांगुर्डेचो प्रणाम. मोगाच्यान परत एक पावटी दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलान सादर करच्या संडे स्पेशल कार्यक्रमाक मोगाचो येवकार हांव तुमकां आशेतां. आनी हरशेंचे बरी आज ह्या वर्त्या कार्यक्रमाक तांची अमोलीक उपस्थिती आनी तांचे गिन्यान आनी माहेत आमचे संगी वांटून घेवचे खातीर हांगासर दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या ह्या स्टुडियोंत हाजीर आसात आमच्या तुमच्या आनी सर्वांच्या मोगाचे मानादीक दोतोर प्रतापानंद नाईक. फाटल्या सबार एपिसोडांनी विविध विशयाचेर माहेत दिवन तांणी तांचे आमच्या मिसावांत ताचो एक वर्तो सहकार आनी पाठिंबो तांणी आमकां दिला. आनी आजय अन्य एका विशेष विशयाचेर हांगासर आमी भासाभास चलोवंक आयते जावन आसा. आतुरीत तुमी आसात आनी विशय सांगूंक हांवूय आतां आयतो आसा आनी तो विशय जावन आसा काजारी पाद्री. माताळो आयकतना हे कितें विशेश बाब म्हूण तुमी विचारूंक पुरो. पूण आज ह्या विशयाचेर आमी आतां भासाभास चलयतना खंडीत जावन ह्या विशयाची गुडाय आनी खोलाय तुमकां खंडीत कळीत जातली. देखून सर्व आमच्या विक्षकाच्या नांवे पयल्यान पयलें आमी मानादीक दोतोर प्रतापानंद नायक हांकां ह्या वर्त्या कार्यक्रमाक मोगाचो येवकार आशेव्या. फादर, येदोळच हांवें माताळो दिलो आनी तशेंच आमचे विक्षक आमचे पळोवपी वर्त्या आतुरायेर थ्रिल्लींग आतुराय म्हूण आमी सांगीत ते तयार जावन आसात. आनी ह्या काजारी पाद्री म्हणल्या ह्या एका विशेष भासाभास कार्यक्रमाक तुमी आमचे सगळे हांगासर उपस्थित आसात. तुमकां सर्वांच्या नांवे मोगाचो येवकार आशेता. तुमकां नमस्कार आनी बरें मागता. फादर, विशय कसो सुरू करचो म्हूण म्हाका कळना, कित्याक तुमी एक पाद्री जावन आसात. फाटल्या सबार वर्सां तावन सोम्याच्या सेवेंत तुमी एक समर्पीत जिवीत जिवन आसात. आयच्या ह्या भासाभास कार्यक्रमाचो विशय जावन आसा काजारी पाद्री. म्हळ्यार हांवें पयले एक सिंपल सवाल तावन तुमकां विचारचें, पाद्र्याबांक काजार जावी येत की? आमी ह्या पाद्रीपणाचो इतिहास पळोवया तेन्ना मात्र तुमचे जापेक जाप मेळूं शकता. जेजूचे आपोस्तल हे सळाव सगळे काजारीच. पेद्रू तरी काजारीच मनीस. कित्याक आमकां बायबलांत ताचो उल्लेख आसा. जेजू पेद्रूच्या घरा गेलो आनी ताची सासूमाई बरी नासतना तुळ्ळार आसली. जेजून तिका हात लावन बरी केली आनी तिणें उठून मागीर तांची सेवा केली म्हूण आमकां वाचूंक मेळटा. वय म्हणटा आतां ते जेजू उपरांत ते फुडारी जाले न्ही, ते काजारी. तातूंत आंकवार कोण आसलो काय? हांव नेणा. जुवांव फुडें आंकवार आसलो काय? हांव नेणा. कित्याक जेजून सायबीण मायची जबाबदारी जुवांवाक दिली. ती ताका कित्याक दिली? एक म्हणटा तो जेजूचो मोगाचो सीस. आनीक साध्यता म्हणटा हांव, साध्यता पॉसिबिलिटीज. वय म्हणल्यार उरले सकट काजारी आसले आसतले, वो एकटो आंकवार आसलो आसतलो. पूण जेजू कसले दिसले आसात, वो आतां आंकवार जाल्ल्यान आपल्या आवयची जबाबदारी घेवन पूर्णपणी पाळत म्हूण अशें जेजूक दिसलें काय. म्हूण ताका लागून म्हणटा घडये जुवांव आंकवार आसलो गी आसलो वे हांव नेणा जावं. पूण मागीर ताचे उपरांत घेवया 3-4 शेकडे पर्यंत जे फुडारी आसले तांकां आतां आमी पाद्री म्हणटा. आतां हे उतर पाद्री म्हणल्यार कितें? पाद्री म्हणल्यार बापूय. हे आमकां पोर्तुगेज, इटालियन आनी स्पॅनिश भाशेन आसा. बापूय म्हणलो अर्थ जाता. बरें. आनी आमचो लोक उलयतना पाद्रीच म्हणटा. फेस्ताक कितले पाद्री आयिल्ले? तो कोण पाद्री? ताजो पूत पाद्री जावंक गेला म्हणटा. वय पण ह्या उतरांत कांय ना. हे कितें तरी हाका कर्नाटकांत एक चुकीचें चिंतप आयलां. पाद्री म्हूण सांगल्यार ते इल्लेशें आतां कितें म्हण उणेंपण म्हूण. उणेंपण कांय ना. पोर्तुगेजान आमकां उतर आयलें पाद्री आनी माद्र. एक आसल्यार माद्र, बहुवचन माद्री. माद्रीचो कोवेत आमी म्हणटा. आतां आमकां कितें जालां? आतां आमकां तें उतर नाका. आतां आमकां इल्लेशें इंग्लेजीकरण केलें उतर. फादर नाल्यार सिस्टर
म्हणलें जाल्यार मानाचें उतर. तशें कांय ना. गोंयांत तरी तशें कांयच ना. सारको आमचो लोक म्हणटा, पाद्री म्हणटा. उलयतना फादर म्हणटा, संबोधन करतना फादर म्हणटा. तो कोण? तो पाद्री कोण? अशें. पूण त्या मनशा कडेन उलयतना फादर म्हणटा. बरें. 3-4 शेकडे सकयल काजारीच आसले. मागीर धर्मसभेक ती वाडत गेली न्ही, आंकडो वाडत गेलो. तांकां दिसलें आतां आमकां काजारी पाद्री आसात पळय ते आंकवार आसले बरे. कित्याक म्हणल्यार तांकां तितलें वचूंक जाता, सेवा करूंक जाता, जेजूची बरी खबर परगटूंक जाता. ना तर जाल्यार ते कुटुंबाची जबाबदारी घेवन तांकां पळोवची पडटा. कित्याक तूं आतां काजारी जालो जाल्यार तुजी जबाबदारी वांटून गेली न्ही. वय तुका तुजें कुटुंबूय सांबाळूंक जाय. कित्याक तुवें तो काजारी बेस घेतला, तो साक्रामेंत आमकां कथोलिकांक. तुवें तुज्या कुटुंबाची जबाबदारी विसरूंक जायना. ताजे सांगताच तूं एक पाद्री, तुका वॉर्द दिल्ली आसा, तोय साक्रामेंत. पण ती जबाबदारी तुवें पाळूंक जाय. ह्यो 2 जबाबदारी पाळूंक कठीण जाता, आडखळ जाता, वा तितले प्रभावी तरान जायना अशें धर्मसभेच्या वडिलांक दिसलें. आनी कथोलिकां मदें हे पाद्री जावचें न्हय म्हणलें एक चिंता बळ जाता आयलें. पूण ते पाळूंकूच ना. इतलीशी शतमानां पर्यंत पाळूंकूच ना. सुमार 10व्या-11व्या शेंकड्यांत येतना ते आनी बळ जालें. ना, ते जावंकूच जाय म्हणून. म्हळ्यार कितें? कथोलिकां मदें पाद्री जातलो जाल्यार ताणें काजार जावंक जायना म्हणलें जालें. सादारण सुमार एक 10व्या-11व्या शेकड्यांत. ओके. शेंकड्यांत. ताच्या पयले काजार जाताले. ओके. जरी काजार जावं नये म्हणलें एक कितें म्हणुया कायदो न्हय, पूण एक अपेक्षा आसली. थोडे इन्स्ट्रक्शन म्हणटा पळय, ओके, असली वडिलाची. तरी कोणें ती वडिलांनी सक्तांनी पाळूंक ना. पूण मागीर इगर्ज मते तो कायदोच जालो. कायदो केलो. सुमार म्हाका दिसता 13व्या-14व्या शेंकड्यांत आसतलो. कायदो जालो. कथोलिकान जर पाद्री जावंक सोदता ताणें आंकवार रावूंक जाय, काजार जावंक जायना म्हणलो कायदो जालो. आनी तो आजुनी तो चलता. पूण इतलें आसून सयत आमी आतां पळोवंक जाय ही आमचे ऑर्थोडॉक्स क्रिस्तांव आसात ते आमचे तावन 10व्या शेंकड्यांत आमचे तावन कुशीन गेल्ले. ग्रीक ऑर्थोडॉक्स आसात, रशियन ऑर्थोडॉक्स आसात, इजिप्तांत आसात, सिरियांत आसात, त्या कडेन आसात. तांचे मदें कशें पळय, तांचे मदें डियाकॉन जावचे पयलें तुका काजार जावंक मन आसा जाल्यार तुवें काजार जावंक जाय. डियाकॉन म्हणल्यार एक वॉर्ड आसा. पाद्रीपणाची वॉर्ड मेळचे पयलें डियाकॉन. डियाकॉनाचो उतराचो अर्थ सेवक. तुका मन आसा जाल्यार तूं काजार जा. पूण एक पटी डियाकॉन जातच तुका काजार जावंक जायना. म्हणून तांचे पाद्री आसात थोडे काजारी न्हय. पूण बिस्पाक विंचून काडटना पळया, बिस्पाक विंचून काडटना तांचे विंचोवण्यान वता वोटिंगाक. कोण आंकवार पाद्री आसात पळया तांचेच मदल्याक एकल्याक ते बिस्प म्हूण विंचून काडटात. म्हळ्यार बिस्प काजारी न्हय. ओके. हे ऑर्थोडॉक्स कथोलिकां मदें. ते कथोलीक प्रोटेस्टंट न्हय ते, हें समजून घेया. प्रोटेस्टंटा मदें गेल्यार हे 16व्या शेंकड्यांत मार्टीन लुथर पयलो वेगळे गेले म्हणून तांचे मदें अशें कांयच ना. ते पास्टर्स म्हणटात तांकां. पास्टर म्हणल्यार गवळी. ते काजार जातात, तांचे कुटाब आसा आनी ते सेवा करतात. तांचे मदें अशें कांय ना. आतां आंग्लिकन आसात तेय प्रोटेस्टंटच. आंग्लिकन इंग्लंडांतले हेनरी 8व्या रायतावन ते सुरवात जाली. ते इगर्ज मातेतावन राय कुशीन गेलो. कित्याक
ताका ताची घरकान्न आसतना अनेक ठिकाणी काजार जावंक मन आसलें. इगर्जेन म्हणलें ना. देखून त्या रागान ताणें आपणाचीच इगर्ज सुरू केली. ताका चर्च ऑफ इंग्लंड म्हूण पयलें नांव आसलें. ओके. इंग्लंडाची धर्मसभा. मागीर ताका आतां आमी आंग्लिकन म्हणटा. आतां तांच्या मदें अशें तांचे पास्टर्स आसा पळय, पाद्री म्हणत, ते काजारी. ते पाद्री काजारी जेन्ना कथोलिकां मदें येतात, म्हळ्यार पापसाहेबाच्या हाताखाल येतात, तेन्ना आमचे धर्मसभेन इगर्जेन एक रियायती दिल्ली आसा. तूं काजारी मनीस तूं आनी पास्टर आसलोय, आतां आमच्यांत आयलें तर तुवें काजारी बेस सांबाळूं येता. आनी ते आसात. ते कथोलीक आतां ते कथोलीक पाद्री, पूण तांची घरकान्न आसा, तांची भुरगीं बाळां आसात. कळ्ळें वे तुमकां? म्हणटच हें कितें जेजूच्या काळांत हांव न्हय, पूण हाचे फाटलें कारण असो येता. कित्याक पाद्री आंकवार हांव म्हणटा हें कारण सांगलें न्ही, कितें हांवें ती तितली बरी सेवा दिवंक जायना, तुका कुटुंबाची जबाबदारी आसता आनी लोकांची सेवा करूंक आसा. देखून ह्यो दोनूय जबाबदारी तुका बरोबर जावच्यो ना म्हणून हो कायदो केलो म्हणटा न्ही. ताचे प्रसी म्हत्वाचें कितें, जेजू आंकवार, जेजू काजारी न्ही. तर एक पाद्री तो जेजूचो शिस्त, तो जेजू आपणाच्या जिवितांत पुरतो तो जेजूचो पाटलाव करूंक सोदता सगळ्याच वाठारांतल्यान. तें कारण हांव पयलें दितां. जेजू आंकवार आनी हांव ताचो एक शिस्त म्हणून ताच्या लोकांची सेवा करूंक सोदतां. देखून हांव आंकवार. पूण नाजाल्यार पाद्रीन आंकवारच रावूंक जाय म्हणून हांगा थियोलॉजिकल म्हळ्यार देवाचे मांडवळे प्रमाणे तशें कांयच ना. हो इगर्ज आमच्या धर्मसभेचो आतां कायदो आमकां कथोलिकांक म्हणून आतां कथोलिकां मदें कोणीय पाद्री जावंक सोदता जाल्यार ताणें काजार जावंक जायना. फादर, आमी आतां तुमी सांगलें एक विशय तुमी आतां क्लियर सांगले कित्याक काजार जावंक जायना आमच्या कथोलिकां मतें म्हणून. पूण आमी तेंच पळय जो आतां प्रोटेस्टंट आसा तो ऑर्थोडॉक्स आसात, थंयसर तांकां काजारी पास्टर्स आसात. वय तांकां काजाराक परवडगी मेळोवंक कितें कारणां आसात? तांकां कारणां कितें आसात म्हूण सांगल्यार आतां तांचे पळय पयले सुवातेर ही कितें देवाचो कायदो न्ही, तें आमी समजून घेवया. जेजूचे शिस्त म्हळ्यार आतां फकत शिस्त मात न्ही, हर एक क्रिस्तांव जेजूचो शिस्त. पूण फुडारी म्हणुया, ताका पाद्री म्हणुया, वा तुमी धर्मगुरू म्हणा, वा पास्टर्स म्हणा, कितेंय नांवां वा याजक म्हणा, कितेंय म्हणा, ताणें काजार जावं नजो म्हणून देवार कायदो घाल्लो ना. बरें, तो आमकां कथोलिकांक मात लागता. आतां लागता तो. तांणी तो मांडून घेवं ना. आमचो कायदो तांणी मांडून घेवं ना. कित्याक ते तांकां दिसलें हो कायदो आमी पाळची गरज ना. तांकां तशें दिसलें आनी तें देखून तांणी तशें केलें. आतां ऑर्थोडॉक्सांत तांणी ठरयलें कित्याक काय म्हळ्यार तीच परंपरा आसली न्ही. जेजूच्या मरणा उपरांत सगळे काजार जाताले. तांणी ती परंपरा मुखार व्हेली. पूण तातूंत इल्लो बदल केलो. म्हणलें जाता जाल्यार दिवप जावच्या पयलीं जा, मागीर तुका जावंक मेळना. ओके. म्हळ्यार एक ऑप्शन दिलें तांणी. एक तुका विंचोण आसा, तुज्यान काजार जावंक जाता वा आंकवार रावं येता म्हणून असो ताणें म्हणूं ना हक्टांनी काजार जावंकूच जाय अशेंय म्हणूं ना, वा सक्टांनी आंकवार रावंक जाय तांच्या पाद्रींनी अशेंय म्हणूंक ना. तांकां विंचोण आसा. ती विंचोण आमकां ना. कथोलिकां मदें ती विंचोण ना. हें आमी समजूंक जाय. आतां हें बरें आसा, कित्याक काजारी बेस पयलो बेस देवान घडलो. पयलो बेस घडलो खंय उत्पत्ती करतात मनशाक रसली खबर आसा आनी देव म्हणटा वाडात आनी चडात आनी संवसार भरात म्हणटा. देवान तांचेर बेसांव घालें न्ही. पयलो काजारी बेस देवाचें निर्मणें देणें तो पयलो जालें न्ही.
आंकवार बेस आमी एक आमचे कुशेन घेता ताकाय म्हत्व आसा. जो बाजरी आंकवार आसा ताजे विशीं आनी चड ताजे कितलो प्रभाव पडटा लोकांचेर तें ताजे विशीं मागीर उलयता. पूण आतां आमकां कायदो आसा आनी प्रोटेस्टंटांक तो कायदो ना आनी ऑर्थोडॉक्सा मदें कायदो इल्लोसो वेगळो आसा. आज तुम्ही येदोळ सांगला एक पड या कार्यक्रमाच्या सुरवेल्या भागात तुम्ही सांगला कथोलिकामध्ये पाद्र्याबाक या पाद्रीक खासदार जावंक जायना. आतां ह्या विशयांत खंयच्या कारणा खातीर हें एक क्लॉज फादर? न्ही, हे क्लॉज हांवें तुमकां सांगलें तशें एक म्हणल्यार जेजूचो पुरतो पाटलाव करूंक जाय, देख दिवंक जाय, तें एक. आनी लोकांक बऱ्यांतली बरी सेवा मेळूंक जाय. तुजें कितें म्हणल्यार ताकद आनी तुजें मत दोन कडेन गेली तर जाल्यार तितली बरी सेवा जावची ना अशें इगर्ज वडिलांक दिसलें. ते एका काळार न्ही, इल्लें इल्लें दिसून 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 हें चिंतप बळ जालें आनी देखून तांणी हो कायदो केलो आनी तो आमच्या लोकांनी तो मानून घेतलो. बरें, आतां पळया, काजारी पाद्री आंकवार न्ही, काजारी न्ही, पाद्री आंकवार आसा न्ही, एडवांटेज कितले आसा ते तुमकां हांव सांगता. एक हांव पाद्री म्हणून हांव तुमकां सांगता. एक म्हणल्यार पळया, हांव कोणाचोच न्ही, सट्टांचो हांव, दादल्यांचो, स्त्रियांचो, भुरग्यांचो, शिकप आसल्यांचो, शिकप ना. कित्याक म्हाका म्हजें म्हणलें एक कुटुंब ना, म्हजी म्हणली एक फामील ना, सगळो लोकच म्हजें कुटुंब. कोणा कडेन हांवें उलोवयत चिंतया, जर काजारी जाल्लो, हांव एक चलये कडेन उलयतां तेन्ना म्हजी घरकान्न म्हाका कितें म्हणटा आसली, तूं तिच्या कडेन कित्याक उलयताय? तिच्या कडेन उलयताय तूं? हांव आसतना तुका तुजी नदर तिच्या कडेन कित्याक वता? अशी म्हणची नासली वय. खंडीत जावन पळय. कित्याक स्त्रियांक एक आसा, म्हजो घरकार ताणें म्हजेच कडेन पळयचें, म्हजेच कडेन चड उलयचें. दादल्या मनशा कडेन उलयल्यार तिका कांय प्रॉब्लेम ना, पूण बाल मनशा कडेन, चलये कडेन उलयल्यार तिका कडेन प्रॉब्लेम जाय. एक काजारी दादल्यांकी आसा, आपणाचे स्त्रियेन कोणा कडेन उलोवं नजो, तिणें फकत म्हज्या कडेन, अशें एक चिंतप आसा. पूण आंकवार आसल्यांक हें बंधनच ना. तो सक्टाचो, कोणा कडेन उलोवयत, कोणागेर वचयत. हाका लागून आमकां मिसळ जावंक, लोकां मदें मिसळ जावंक खूब मेकळीक आसा, उक्तेपण आसा. नाल्यार घरा म्हजी घरकार म्हजी वाट राखता, आतां वेळार घरा पावूंक जाय, भुरगीं म्हजी वाट राखतात, तांची आज परिक्षा आसा. पळय, जबाबदारी येता न्ही, हे जबाबदारेंतल्यान आमी आतां मुक्त. हाचो फायदो आमी काडूंक जाय. आमी पाद्रींनी आमी कोणाचेच न्ही, आमी आमच्या कुटुंबा पुरते घुस्पन उरचें न्ही. आमी सांडले म्हळ्यार तांचे कडेन आमी पळयना तशें न्ही. पूण आतां हांव कुटुंबाचो न्हय, हांव फकत म्हज्या भावा भयणीचो, म्हज्या आवय बापायचो न्हय, हांव आतां सगळे परजेचो. हें स्वातंत्र्य आमकां आसा, आमकां कथोलीक पाद्रींक आमकां आसा. आनी हाचो फायदो घेवन आमी इतली बरी सेवा दिवंक जाय लोकांक. आमच्या विशीं आमी चिंतची गरजच ना. हांव काजारी जाल्यार हांवें चिंतूंक जाय, म्हाका कितें तरी जालें, म्हजी भलायकी पाड जाल्यार फाल्यां म्हजे घरकान्नी कोण आसा, म्हज्या भुरग्यांक कोण आसा. पळय, असली चिंता येवची सैमीक वय मू खंडीत. आतां हांव एकलोच, जीव आसल्यारय मेलो आसल्यारय लोकांचो सेवा करून हांव जळून मेलो, बरें आसा, कांय तातूंत कांय खतीची गजाल कांय ना. सेवा करूनच मेलो न्ही. आनी कितले सातेनी तुमी पळया, ती आंकवार तांणी आपलो जीवच सेवे खातीर दिलो न्ही. ते एडवांटेज आमकां आसा. ही एक हांव म्हणटा एक बऱ्यांतली बरी
म्हत्वाची गजाल म्हणटा हांव. बघा आता तुम्ही एक आंकवार जावन समर्पित जिणी जियोवचे खंयच्या रितीर एक फुल्ल डेडिकेशन जावंक साध्य जाता म्हणून सांगलें एक सर्त तुमी आमच्या भिक्षकां लागीं तुमी आतां उगडापें केलें. देव बरें करूं. बघा आतां आमच्या इगर्जेच्या ह्या पवित्र सभेच्या इतिहासांत काजारी बिस्प या काजारी पापसाहेब खंय तरी आसले खंय एक उल्लेख आसा गी? वय आसात कितलेशेच आसात. म्हळ्यार कशें जाणात वय ते काजारी आसले पाद्री. ओके. ते मागीर तांकां बिस्प म्हणून नेमले. तांकां बिस्प जाता ते काजार जावनात. ते काजारीच आसले. तांच्या कोणा एकटा बिस्प केलो. अशें एके फावटी तांची घरकान्न सोंपला पापसाहेब म्हणून नेमले आसात. ओके. हय ताची घरकान्न सोंपली काजारी ते सोंपले मागीर तांकां पापसाहेब म्हणून काडले. पापसाहेब जाता ते काजार जावनात. तशें पूण अशें इतिहासांत कितलेशे आसात ना अशें ना. तुमी इगर्जबातेची चर्च हिस्ट्री म्हणून जर वाचशात जाल्यार कितलेशे आसात. तातूंत कांय ना. कित्याक जी धर्मसभा आतां जे पावंड्यार आसा पळया ती एका दिसान त्या पावंड्यार पावूंक ना. ताज्या फाटल्यान कितलोसो इतिहास आसा, कितलोसो बदल जाल्लो आसा. आमच्या कथोलीक धर्मांत हातूंत हे चड कायदे नेम म्हणटा पळय हातूंत खूब बदल जाल्लो आसा. वेळा काळा प्रमाणे जावन 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 आतां आमी ह्या पावंड्यार आसा. म्हणटच आदी आसले आनी बरें भाग्यवंत तांकां साथ दी म्हणून केल्ले आसात. ती चरित्र वाचशात जाल्यार तुमकां ती चरित्र सांगूंक गेल्यार चड वेळ लागता, खूब वेळ लागता, पूण आसात. फादर आतांच्या परिस्थितींत आमी पळोवचें जाल्यार आमचे देव आपोवणी उणी जावन आयल्यात. एक टायम आसलो एका घरांत ते 4 पाद्री आसतले, 2-4 सिस्टरां आसतले, माद्र्यो आसतल्यो. पूण आधुनीक काळार अशें प्रवेश जावन आसतना क्रमेण आतांची परिस्थिती पळयतना देव आपोवणी मस्त उणी जाल्या. असलीच परिस्थिती मंदरून गेल्यार फुडले दीस कशे जावंक पावतीत पावत? आमी खंत करची गरज ना. आमी करची सेवा कोणाची? देवाचे परजेची. ती पर्ज आमची न्हय, ताची. आमी कोण? ताचे सेवक. हय मू तोच पळयता कितें न्हय. आतां देवाची आपोवणी उणें जालात विविध कारणाक लागून. एक कारण म्हणल्यार पयले घरांत भुरगीं चड आसतालीं. 7, 8, 9, 10, 11, 15 पर्यंत आसले आसात. त्या वेळार कोण एकटो पाद्री जावंक गेलो, कोण एकटी माद्र जावंक गेली, आवय बापायची कांय आडकण आसनासली. उलटें जाल्यार तांकां संतोश भोगतालो म्हजो एक पूत पाद्री जावंक गेला, म्हजी धूव माद्र जावंक गेला म्हणून. बरें आसा. आतां कितें जालां? आतां कुटुंबां ल्हान जायत आयल्या. घरांत 1-2 अशें थोड्या कुटुंबांनी 3 आसात अशें आसात. कुटुंब ल्हान जालां. आतां ल्हान जाल्ल्यात आवय बापायच आपल्या भुरग्यांक ह्या जिविताक, पाद्रीपणाच्या वा माद्रीच्या जिविताक तांकां दिवंक उत्तेजन दिनात अशें म्हाका दिसता. कित्याक तांकां दिसता म्हजो एकलोच पूत. आतां जिते 2 भुरगीं, एकलो चलो आनी एक चली. मागीर आवय बापायक कितें दिसता? म्हजो चलो जर पाद्री जावंक गेलो जाल्यार मागीर आमकां कोण आसा? म्हजी धूव मात्र जावंक गेली जाल्यार आमकां मागीर कोण? असले एक चिंतप आयलां. हाका लागून देव आपोवणी उणी जाल्ली आसात. कुटुंबाचो आंकडो उणो जाला. आनी एक कारण म्हणल्यार आतां आमचें चिंतप बदल्लां. म्हणल्यार पयलीं आमचें चिंतप कितें आसलें? पाद्री माद्री म्हळ्यार देवाची मनशां. ती देवाची सेवा करतात. आमी संवसारी मनशां अशें एक चिंतप आसलें. आतां चिंतप आमचें बदल्लां. आतां हर एका मनशान आपापल्या बेसांतल्यान दुसऱ्यांची देवाची सेवा करूंक जाता. तूं एक धाकटेर
दोतोर. आनी तूं बरो करता आनी तूं गरजे भायर चड फी घेनाय. आनी कितलेशे बरे दोतोर आसात, एकदम उणें फी घेवन सेवा करपी आजून आसात क्रिस्तांव दोतोर. तूं एक नर्स, तूं एक शिकोवपी वा शिकोवपीण, विविध, तूं एक संगीतकार, विविध क्षेत्रांनी तुज्या सेवा दिवंक जाता पाद्री माद्री जाय नासतना. देखून आमचे आतां तरणाट्याक दिसता हांवें कित्याक पाद्री जावंक जाय, हांवें माद्री कित्याक जावंक जाय, तीच सेवा हांवें हांगा करूंक जायना वय, अशें चिंतप आयलां, बदल. आतां चिंतुया, फाल्यां आमकां आपुणीच नात तेन्ना कितें जातलें? आमची धर्मसभा मोडून वतली? ना ना. कित्याक तुमकां हांव थोडे पुरावे दिवन सांगता. ह्या करावळी प्रदेशाचेर 1784 वर्सां 1784 फेब्रुवारीचे 20 तारीखेर शिंजे बुधवार, ते थोड्या तूं पुस्तकान तुमकां 20 तारीख म्हणटा, चुकीची. कित्याक म्हळ्यार शिंजो बुधवार त्या वर्सा 20 तारखेर आयला. ओके, कळ्ळें वय? हाचे विशयाचेर राखणार सुद्दां ते वाचप्यांक पत्रां म्हूण विभाग आपणा थंय बरोवन धाडलें आसा आनी तें छापलें आसा. तुमी कॅलेंडर काडून पळया. हांवें सांगलें म्हूण दोळे धांपून घेवची गरज ना. 1784 वर्सा फेब्रुवारीची 20 तारखेर शिंजो बुधवार येता. क्रिस्तांव लोकांक टिपून धरलें आनी ते तांकां श्रीरंगापटणा वेले व्हरतना वाटेरच कितलोसो लोक मरून गेलो, जे मागीर तांकां बंदखणींत घाले. आनी टिपू ब्रिटिशांच्या तिसऱ्या झुजांत 1799 वर्सां मेलो. ताचे पयलींच खंय थोड्याक धाडे सोडलात, पूण टिपू मरतच आमच्या बालगड्यांक थंय सुटका मेळ्ळी. आतां चडून 15 वर्सां ते थंय आसले. थोडे मेले, थोड्यांक बाय फोर्स मुस्लीम केले आनी तो कोंकणी उर्दू आतां म्हणुया हे मिश्रीत भास उलोवचो मुस्लीम लोक श्रीरंगापटणा आसा ते आमच्याच मुळाचे, म्हळ्यार आमचेच पुर्वज ते. ओके, थोडे उरले पाटी गांवांत आयले आसात. पूण 15 वर्सां ते थंय आसले बंदखणींत. टिपून कितें म्हणलें, त्या वेळार आमकां पाद्री कोण गोंयचे, कित्याक आमी गोंयचे आर्चदेशिकाल आसल्या, ताणें तांकां म्हणलें तुमी चला, नाजाल्यार तुमकां एरेस्ट जाता, तुमकां शिक्षा जाता म्हणलें. ते सकट गोंयांत गेले. पाद्री ना थंय बंदखणींत. 15 वर्सां पळय आतां, 15 वर्सां तांकां साक्रामेंत नात. सारकें आसा आमच्या मानगड्यांनी बाबार्थ सांबाळूं ना. सांडलो, तांणी जर बाबार्थ सांडलो जाल्यार आज आमी कथोलीक आसते ना आसा. जालें मू. रशियांत जेन्ना कम्युनिस्ट सरकार, फकत रशियान मात न्ही, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, सगळ्या त्या वाठारांत कम्युनिस्ट सरकार आसलो पयलो. क्रिस्तांव धर्म पाळूंक ना, परगटूंक ना, बायबल तुज्या घरांत आसूंक उपकारना, हें सगळें चलतालें. त्या वेळार लोकांनी आपलो बाबार्थ सांबाळलो मू. तुमी जर पास्टर रिचर्ड उमरांड हाची पुस्तकां वाचा, चड करून टॉर्चर्ड फॉर क्रायस्ट हें पुस्तक वाचल्यार तुमकां त्या बंदखणींत क्रिस्तांव लोकांक कितें कितें शिक्षा दिल्ली आसा तें चित्र तुमी वाचल्यार तुमच्या आंगाची ल्हव उबी जाता. तितले कस सोसून कोणें सोंसले? लोकांनी सोंसले आनी त्या पास्टरांनी सोंसले. कोण पाद्री आसले तांणीय सोंसले. पूण थंय पाद्री ना म्हळ्यार सेवा करूंक पाद्री ना. तरी लोकांचो भावार्थ वाडलो न्ही. चीनांत थंय कितलीशी वाडला. नॉर्थ कोरिया, साऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, इराण, सिरिया, आज कितलो क्रिस्तांव लोक आसा तांकां पाद्री ना. पूण ते
सांगाता मेळटात, मागणे करतात आनी तांचो भावार्थ आनी जेजू खातीर ते जीव साय दिवंक तयार आसात. म्हणटच पाद्री आसल्यार मात्र आमची धर्मसभा उरतली हें चिंतप सारकें न्ही. पूण खंय तरी आतां आमचें चिंतप बदलूंक जाय. पाद्री मदें आमी फरक करूंक जाय. 2 वांटे करूं कथोलिका मदें 2 वांटे. एक दिएसीसचे पाद्री ते सिदा बिस्पाच्या हाताखाल येतात आनी दुसरे धार्मीक रिलिजियस हांचे मदें फरक कितें तें सांगता. हेय पाद्री पूण हे धार्मीक आसा पळय रिलिजियस ते 3 आंगवळो करतात. आंगवण्यो न्ही, ते ग्रामॅटिकल चूक. आंगवळो करतात वावस. एक आंकवारपणाची, ओके, दुसरी दुबळीकायेची आनी तिसरे विधेयपणाची. सेलिबसी इंग्लिशीन सांगलें सेलिबसी, पॉवर्टी अँड ओबिडियन्स करूंक आसा तुका, आंगवडो करूंक आसा. आनी रिलिजियस पाद्री काजार जावंक साध्यच ना, साध्य ना, कित्याक तांणी कुशेन आंगवडो केला. कोणी तुका रिलिजियस पाद्री जा म्हूण सांगना. आतां तूं पाद्री आयले आनी माद्री आयले ती आंगवडो करतात. ब्रदर आयले थोडे ब्रदरच म्हूण उरतात पाद्री जाल्यार. हांकां आमी रिलिजियस म्हणटात, धार्मीक भाव आनी भयणी. आतां हे देसीस जे म्हणले न्ही याजक ते पयले सकट काजारी. हांवें सांगलें पळय इगर्जेच्या इतिहासांत वयर आसले. मागीर धार्मीक जेन्ना आयले पळया ते आंकवार उरूंक लागले. पण हांचो प्रभाव तांचेरय पडूंक लागलो आनी लोकांचें चिंतपूय ताजेर आसा. अरे हे आंकवार रावलात आनी कित्याक आंकवार न्ही अशें जावन ते नाजाल्यार तांकां आंकवारपणाची कितें आंगवड करिनात. ते देसीचे पाद्री तांणी फकत करचे विधेयपणाची. आपल्या पिस्पाक आमी खाल रावता म्हणून ते एक भास दितात. ओके, वडद मेळटा. तांकां दुबळीकायेची आंगवड लागना देखून तांकां पळय तांची आस्त दवरूंक मेळटा देसीच्या पाद्रींक. तांच्या आवय कुटुंबा सवय तांकां ते जबाबदारी पडटा. आतां तुमी पळयतात थोड्या फावटी ते कितें करतात, आपल्या आवयक जावं दी भयणीक आपणा सांगता रावयतात. कित्याक आवय आसल्यार आतां रांदूंक तुका कुसदेर मेळना, ती रांदता, सगळें जबाबदारी पळयता, अशें आसात. ते तांणी करूंक जाता, आमी करूंक जायना. ओके, हांवें हाडून म्हज्या आवयक म्हज्या धार्मीक घरांत दवरूंक जायना, भयणीक दवरूंक जायना, भावाक दवरूंक जायना. ना, आमकां आमच्या कुटुंबा सवय कांय जबाबदारी ना हें समजून घेवया. देखून थंय तो बदल जावं येता तांकां. कसो म्हूण सांगता, आतां तुमी संवसाराची गजाल सोडा, ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड ते सोडा, भारतांत बी तुमी मुंबय वचा, पुण्यांत वचा, काजारी दियोकन आसात. आदार ते कशे पळया, ते काजार जाले पयले. ताचे उपरांत तांकां दिसलें हांवें आतां एक सेवा दिवंक जाय. मागीर ते बरे कथोलीक. ताचे उपरांत तांकां मन जालें आनी आपल्या घरकान्नीची तांणी लिखीत परवानगी घेतली दियाकन जावंक. तिची कांय आडखळ ना, भुरग्यांची कांय आडखळ ना. तांणी तें एप्लिकेशन करूंक जाय आनी ताका खूब प्रोसेस आसा, प्रक्रिया आसा. फेरगतीच्या विकारान रेकमेंड करूंक जाय. मागीर ती कमिटी आसा बिस्पा नेमली, ते ताका तपासतात आनी मागीर ताका परवानगी दितात. ताणें मागीर सेमिनरीची शिकप करूंक जाय. हांव मुंबय कोंकणी शिकूंक वतालो. पियूस 10वी कॉलेज आसा गोरेगांव, वय थंय म्हजे 2 स्टुडंट कोंकणी शिकचे ते काजारी दियोकना जावंक ते शिकताले. आज ते दियोकन ते काजारी. आतां पळय दियोकन म्हणल्यार ताणें कितें कितें करूंक जाता पळय, खंयचें करूंक जायना तें पयलीं सांगता. दियोकनान फकत कुळसार करूंक जायना, ओके, आनी मीस पेटोवंक जायना. उरल्यो सखड गजाली पाद्रीनी करच्यो करूंक जातात. पळय बावतिजम दिवंक जाता,
दोतोन शिकोवंक जाता, ताका काय पाद्री जायशें काय ना. वय. बावतीन गरजे कोणेय दिवेत, पूण हांगा ऑफिशियली ताणें बावतीन दिवंक जाता. काजार करूंक जाता, ओके. काजार मोर करूंक जाता, साक्रामेंताचें एक्सपोजिशन म्हणपा आराधन तें करूंक येता. हक्कड गजाली करूंक जातात. फकत कुंसार आनी कुंगार वांटूंक जाता. आतां ते लायकी आसात म्हूण सांगया. शर्माव सांगूंक जाता. आतां मिसा वेळार शर्माव पाद्रीन मात सांगेत मिसा वेळार. ओके. तो कसलोय जावं, ताजो शर्माव लोकांक न्हीद हाडचो तरी जावं, पूण ताका तो अधिकार आसा शर्माव सांगचें. तें एका माद्रीन शर्माव सांगूंक जायना, एका लायकान शर्माव सांगूंक जायना. मिसा वेळार देवकरान शर्माव सांगता जाता. म्हणजे कितलीशीं पाद्रीचीं कामां आसात पळया, ती देवकरान करूंक जाता. पूण आमी आपुणूय उणें जाताना आमकां कितें जातालें, हे काजारी देवकन म्हणटाले. कित्याक ते काजारी कुटुंबाची जबाबदारी ते पाळटात. त्याच बरोबर तांकां लोकांची सेवा करूंक जाता. हें आतां आसा. आतां आमच्या वांगडा वाडटलो. पूण असोय एक काळ येतलो, तुमकां हांव सांगता, असो एक काळ येतलो. आतां मागीर कोणें कुंसार करचें, कोणें मीस पेटोवचें, देवकोनाच्यान जायना. तेन्ना कितें करचें, तेन्नाय पळय ताका वाट आसा. अशे दीस येताले त्या वेळार आमचे कोण आसात पळया धर्माचे फुडारी, ते आतां भोव उणें आसतले आंकडो तांचो, पाद्रींचो आनी बिस्पाचो. तेच ठरयताले बाबा आतां आमची प्राय जाली, आमचे उपरांत इतल्या क्रिस्तांव कथोलिकाची सेवा कोणें करची, कोणें मीस पेटोवचें, कोणें कुंसार करचें. ते कितें म्हणटले, मागीर कितें करतले, कथोलीक काजारी आसात न्हू, काजारी तांतल्या एका बऱ्यांतल्या बऱ्या देखीवंत मनशाक विंचून काडटले आनी ताका वॉर्ड मेळटले. आनी तो काजारी आनी देवकोन जाल्लोच. देवकोन जावंकूच जाय. देवकोन जाय. देवकोन आसात पळया, तांचेच हाका थोड्यांक पाद्री म्हूण वॉर्ड मेळटली. ओके. देवकोनूच येतल्यात. कित्याक देवकोन तुवें काजारी आसूं येता वा आंकोरी आसूं येता, पूण एक फावटी देवकोन जाता तसो तुजेर काजार जावंक जायना. ओके. सारकें समजलें. कळ्ळें न्ही तुमकां. आतां देवकोन काजारी आसले तांतल्याच हेका पळोवन बऱ्यांतल्या बऱ्यांक पळोवन ते पाद्रीपणाचें वॉर्ड दितले आनी मागीर तें जातालें. इसपरा पर्यंत आमी आयिल्ल्या मूं हें आमच्या लोकांक कळीत ना. आमच्या लोकांक दिसता पाद्री म्हणल्यार तो आंकवारच आसलो. नासलो. पूण रिलिजियस आसात पळया पाद्री, तांकां काजार जावंक जायना. आतां फाल्यां रिलिजियसूय आसचें नात, देसाचे नात आनी रिलिजियसूय पाद्री नात. माद्री आसात, पूण माद्रेक अजून सद्याक बाल मनशाक ते वॉर्ड ना म्हणून निर्णय घेतलो आसा. पूण आतांच्या पाप साहेबान देवकोनाची वॉर्ड तांकां दिवेत वय म्हूण हाजेर आतां ताजेर अभ्यास चलता. कितें निर्णय येतलो हांव नेणा. कळ्ळें वय. थियोलॉजिकली अशें स्त्रियांक वॉर्ड दिवं नजो म्हणून कांय देवाचो कायदो ना. पूण एकूच कारण मुखार घालता तें म्हणल्यार जेजून 12 आपोस्तल विंचून काडले ते दादले बरे. वय जेजून विंचून काडले कित्याक त्या वेळार पुरुश प्रधान संस्कृतींत जेजू आसलो. पूण ताका देव आनी तो मनीस, एक मनीस म्हणून तो वावुरतना मनशाचे संस्कृतींत प्रमाणे ताणें वेचें पडटालें न्ही. पूण ताणें तो बदल हाडलो ना. जेजून हाडलो जाल्यार आज आमचो लोक तोंडे जापून वरावता आसलो. 12 आपोस्तलां भितर एक आपोस्तल जर स्त्री आसली जाल्यार हो प्रस्न येवचो नासलो. खंडीत. पूण जेजूच्या शिसां भितर स्त्रियो आसल्यो, पूण 12 आपोस्तल आसलो. देखून एक कोण आतां म्हणटा पळय पाद्रीक वॉट दिवंक जायना, स्त्रियांक वॉट दिवंक जायना म्हणटले,
तांचो मुखेल कारण कितें, जेजूचे आपोस्तल दादले. देखून स्त्रियांची वॉर्ड सद्याक तरी आसची ना. आसची ना. कांय आनी कितल्या शतमाना उपरांत घडये जायत. आनी कित्याक जावची न्ही? कित्याक म्हळ्यार इगर्ज बातिस्ताचे पांतच कितलोसो बदल जाल्लो आसा. आमचे धार्मीक शिकवणेंतच आमचो कितलो बदल जाल्लो आसा. त्या वेळा प्रमाणे बदल जाल्लो आसा. आतां साबीण मायचे आमी पळया कितें कशें जावं साबिणीचें फेस्त करता पळय, तें आयिल्लें सो 19व्या शेंकड्यांत. म्हाका दिसता 1858 दिसता. ती पापा खता बीन घर समावली म्हणलें. इवन ऑगस्ट 15 हय, तें कितें सुरवेर नासलें. मागीर सतां आमच्या कथोलीक धर्मांत आयली मूं तशें फाल्यां बदल जावं येता. कित्याक देवाचो कायदो ना हें आमी समजून घेवप पयलें. स्त्रियांक वॉर्ड दिवं नजो म्हूण देवाचो कायदो ना. देवाचो कायदो आसा जाल्यार साथ दिसना. कित्याक देवान केल्लो कायदो देवान मात बदलूंक जाता, मनशान बदलूंक जायना. तो ना म्हणटा. ही एक आमची परंपरा, संस्कृती. ती सोडया. ती जावचे पयलें काजारी दियाकोन आसातच जाता. फाल्यां कोण नासल्या वेळार, अशी परिस्थिती आयिल्ल्या वेळार ही साध्यता आसा अशें म्हाका दिसता. आनी तातूंत कोण आडखळ करतलो ना. कित्याक ती आदलीच परंपरा परत्यान आतां उपाय नासतना दुसरो उपाय ना देखून करची पडली. ना जाल्यार पळय बिस्पटूंक पाद्रीच ना आनी कुमसार करूंक पाद्री ना, मागीर कितें करचें? म्हणून मन नासल्यार ही आदली एक परंपरा आमची आसली पळय ती आतां फाटी येता. आनी आमची धर्मसभा वा पवित्र सभा कितें म्हणा तुमी, हांव धर्मसभा म्हणटा, ती मुखार वेता. पूण आमी व्हडली भिवची गरज ना. आनी ना, कित्याक परत्यान हांव सांगता, आमचे केंद्र पाद्री न्ही, जेजू. आमची धर्मसभा वा पवित्र सभा जेजूचे बोवांनी बांदून हाडला. तो आमचो फुडारी, तो आमचो मुखेली, तो आमचो देव. आनी पाद्री कोणीय जावं, तो आंकवार जावं वा काजारी जावं, तो सेवक, तो चाकर, सेवा दिवपी, तो मुखेली न्हय. देखून तोच वाट दाखयता. आनी आमी म्हणटा न्ही, आतां जेजूचे मिसांव कोण मुखार व्हरता? पवित्र आत्मो. त्या वेळा काळा प्रमाणे पवित्र आत्मो नवे नवे चिंतप भितर हाडटा. पण आतां येवन हांवें आतां आमच्याच काळार पळोवया, आपोस्तलांचे पांय धुताना कोण आसताले? पयले चडावत दादलेच. चडावत न्ही, सकड. सकड. चडावत म्हण नाकात, सकडच. वय मू. आतांचो पाप साहेब आयलो आनी ताणें स्त्रियांचे पांय धुले. आनी हे फावटी तो खंय बदखणीन गेलो आनी दुसऱ्या धर्माची पांय धुले. बदल आयलो ना? बदल आयलो. कित्याक? जेजून आपोस्तलांचे पांय धुले. आतां आमी म्हळ्यार पांय धुवचे म्हळ्यार कितें? आमी एकामेकाची खालतीकायेन मोगान सेवा करचो म्हणली एक ताजो तें एक संकेत. पांय धुवची एक विधी, तो संकेत अशें. असो तो बदल येवन हांवें आनी बदल पळय. आमच्या भुरगेपणार आमी कॉपेल बार म्हणटालो. त्या आल्तारे भोंवार वयर आसलो जागो, थंय ताका ग्राद आसताली. तुमी पळयलां? ग्राद आसले आसली न्ही. थंय बाल मनशांनी भितर येवंक ना. इगर्जाडयेत थंय भितर फकत दादले मनीस आनी चले, दुसऱ्या कोणानी येवंक ना. सँक्च्युअरी म्हणटा. सँक्च्युअरी म्हणटा पळय तातूंत. आतां कितलो बदल आयलो पळय. ग्राद काडली. आतां बाल मनशांनी येवन नितळ करूंक जाता, वाचूंक जाता, सकट जाता मू. जाता मू खंडीत. मागीर कितलो बदल आयलो आतां पळय. आमची संस्कृती म्हणटा पळय आमी, ही धार्मीक संस्कृती हातूंय ती कितें अशी उरूंक ना. ही बरी गजाल म्हणटा.
आमच्या कथोलीक धर्मांत एक म्हणल्यार उक्तें मन आसा. दुसऱ्या धर्मान तुमी पळयात तितलो बदल येना. तें तशेंच जावंक जाय, तशेंच जावंक जाय, तशेंच जावंक जाय. काळ्या माजराची काणी सांगले आयकला आसतली तशें आमकां ना. आमकां बदल येता वेळा काळा प्रमाणे. पवित्र आत्मो त्या त्या वडिलांक विचूर करता आनी तांचे थावन नवें चिंतप, नवी परंपरा सुरवात जाता. ही बरी गजाल. देखून आपूण उणें जाली म्हणून हांव तरी खंत करतो मनीस न्ही, आनी हांव खंत करिना. पूण सदां आपोण्या खातीर आमी मागता. कित्याक आमच्या घरांत आपोण्या खातीर एक मागणें आसा. आमच्या जेजूत घरांत आमी सदां हें म्हणटा. आनी म्हज्या कुटुंबांत म्हजी आवय आसतना देवीक आपोवणे खातीर एक मागणें म्हूण आसतालें. सदां तेर सतत आमी तें मागणें म्हणटाले. हांव तें मागणें म्हूण आमी मागोवंक जाय. येस फादर. आमी मागोवंक जाय. पूण उपरांत वेळा काळा प्रमाणे बदल आयलो जाल्यार तो बदल आमी मानून घेवंक जाय. मागीर म्हणूंक जायना ना म्हाका जायना. आतां पळय आमचो थोडो लोक अजून आसा, हे आमचे युकुरिस्टीक सेवक आसात न्हू, युकुरिस्टीक मिनिस्टर म्हणून इंग्लीश म्हण, तांच्या कडल्यान ते कुंभार घेवंक तयार ना. तांकां पाद्री जाय. म्हणल्यार पाद्री ताणें हांवें कुंभार घेतलो जाल्यार तो पवित्र ना. तशें ना, तशें ना. तांकां ऑफिशियली इगर्जेन नेमलात न्हू. पळय ऑफिशियली कोणें आपूण जावन कुंभार तो दिवंक वचना. ताका विंचून काडन ताका कितें ट्रेनींग दिलां आसतलें, कितें आसा न्ही. आसा बेजीक ट्रेनींग काणकेचें आसता. आनी ताका हें आसा, ताका तें नेमलां न्ही. म्हण कुंभार ताच्या हातांतल्यान घेतल्यार तो ना पाद्रे जावन मागीर 20 पासां जाल्यार ना पाप साहेब आयलो म्हणल्यार सरकार पावल्या बरी. पण आमचें चिंतप सारकें ना. अरे कुंभार कोणाच्या हातान घेतलो जाल्यार तूं घेताय कोणाक? जेजूक. जीवन जेजूक तूं त्या उंड्या रुपार घेताय. कळ्ळें वय? तो दितलो मनीस पातकीच. तो लायक जाल्यार पातकी, ती माद्र जाल्यार पातकी, तो पाद्री पातकी, बिस्पी पातकी आनी पापसाहेब पातकीच. आमी संपूर्ण न्हय. देखून एका पाद्रीन मीस पेटयलें कितें, बिस्पान मीस पेटयलें कितें, वा पापसाहेबान मीस पेटयलें, ताचें मोल वाडना. हे समजून घेवया आमी. हे आमच्या लोकांक देना. हांवें पापसाहेबाचें मीस आयकलें कितें आयकूंक कितें तें काणी वय ती. मिसाक वांटो घेतलो म्हूण मोल वाडना म्हणटा. मीस तेंच. आनी तो पाद्री पातकी आसून सयत त्या मिसाचें मोल देवाना. कित्याक ताका जे मेरेन ताचेर बंदी हाडूना. मीस भेटो नजो म्हणून बिस्पान ताणें भेटयल्लें मीस वॅलीड. थोड्यांक कशें आसता, मिसाक कशा कारणां खातीर पब्लिकली तुवें मीस भेटोवंक ना. खासकेन भेटय पूण पब्लीक भेटोवंक ना आसता. देखून पाद्रेन मीस भेटयलें म्हणून तें ल्हान, बिस्पान भेटयलें म्हणून इल्लें व्हड, आनी कार्दिनाल भेटयलें म्हणून आनी इल्लें व्हड, आनी पापसावन भेटयलें म्हणल्यार श्रेश्ठ अशें कांय ना. पूण हें सगळें चिंतप आसा पळय आमच्या लोकांचें, तेंय बदलूंक जाय. आपोण्या विशीं उलयतना हे गजाली हांवें हाडल्यो त्यो खंय ताका सारक्यो संबंदीत म्हणूंक जायना, पूण आसा इल्लो संबंद आसा. देखून सगळे परत्यान मोठ्यान सांगचें जाल्यार देवाची परजा मुखार देवूच व्हरतलो. आमी उक्तें मन दवरया, देवा लागीं मागया आमकां बरें पाद्री, बरें सेवक तूं धाड सायबा. तुज्या मना सारकें आनी तुज्या काळजा सारकें हे मागणें आमकां आसा जाल्यार ते मागीर आंकवार जावं दीत, ते खाजारी जावं दीत. बऱ्यांतले बरें भाग्यवंत पाद्री आमकां मेळोवन दीत. हेंच आमचें मागणें जावंक जाय. देव बरें करूं फादर. भोव अपुर्बायेन म्हाकाच कळीत नासलें इतले पुरो विशय आमकां आज हांगासर ह्या कार्यक्रमांत आमच्या पळोवप्या उजीर दवरूंक जातीत म्हूण. भोव अपुर्बायेन आनी वर्त्या एका खेरीत उद्देशान तुमी आयच्या ह्या भासाभास कार्यक्रमांत आमचे संगी वांटो घेतलो. आनी निमाण्या अंतर तुमी सांगलो तो एक विशय जावन आसा काजारी दियेकोन.
काजारी देखून निजाकी आयच्या परिस्थितींत एक भरवशाचें किरण म्हूण सांगच्यांत कांयच दुबाव ना. कांयच दुबाव. पूण हांवें तुमकां विचारचें, आतां तुमी सांगलें मुंबयांत ती एक सवलत आसा म्हूण. सगळ्या आमच्या भारतांत खंय खंय कितल्या जाग्यांनी ते आसूंक आसा फादर येदोळ पर्यंत? सांगना, दिल्ली आसा, ओके, कलकत्ता आसा. हांवें काय ताजे एक सर्वे करूंक ना. हां, ते त्या देशाच्या पिस्पाचेर आदारून आसा. मुंबय तरी आसातच, ओके, पुण्यांत आसात. गोंयांत आतां एकलो आसा म्हूण म्हाका गव्हर्मेंट एकलो आसा म्हूण त्या पिस्पाचेर आसा. आतां सद्याक कित्याक वचूना म्हळ्यार तांकां ताची गरज अशी दिसूना जायत. पूण आतां बेगीन तें गरज पडटली, बेगीनच गरज पडटली. आतां थोडे देश आपोवणीच नात. ते रिलिजियसाक म्हळ्यार धार्मिकांक आपोवणी उणें जाली मू. हां, ह्या देशाच्या पाद्रींक सयत आपोवणी नात. आनी देशाच्या पाद्रींक आपोवणी ना जाल्यार फाल्यां इगर्जेंत करचें कोणें? ना म्हूण हांगाय नात. हांगा ना समजलें. थंय कोणी आसूंक जाय आसलें. कित्याक देशाच्या पाद्रींक रिलिजियस पाद्री प्रसंग कितले स्वातंत्र्य आसा तें हांवें तुमकां सांगलें. पयशेच्या नदरेंतल्यान, अधिकाराच्या नदरेंतल्यान, आंगवण्याच्या नदरेंतल्यान सगल्यो गजाली आसा. ताका कितलेशे आसा. तितले धार्मिकांक ना, आमकां ना. आमी एका समुदायांत रावता, आमकां वडील आसा. हर एक गजालीक वडिलाची परवणगी जाय. तांकां ना. एक कडेन फिरगेचो विगार नेमतच तूं पाड मागीर बीस काय मेतेर जायना तुज्यान. 5 वर्सां 20 वर्सां तूं थंय राव वय मू चलता. पूण त्याच बेसाक जर फाल्यां आपोवणी नात पण पाद्री खंयचे येवचे? देखून काजारी दियाकोन आतां हळू हळू आमच्या भारतांत वाडटलेच. युरोपांत आसात, युरोपांत अमेरिकेंत आसात, ऑस्ट्रेलियांत कितलेशे आसात. ते धैर्यान वचोंक हांव जाणा. पूण भारतांत आसात. तांचो आंकडो आतां मुखल्या वर्सांनी वाडत वेतालो. आनी मागीर कोणी हांगा पाद्री नात, हांगाय नात, रिलिजियसी नात, देशीचे नात. असली परिस्थिती कांय आनीक 100 वर्सांनी येत. हांव जाणा केदाळ येतली. आयली जाल्यार पळय कितें करचें? काजारी देवकानाकच पाद्रीपणाची वोट दिवन तेच मागीर जे कितें आतां पळया आंकवार असले पाद्री कितें सेवा दितात तीच सेवा ते दितले. थँक्यू फादर. देव बरें करूं. भोव गंभीर विशयाचेर व्हरती जाणवाय आनी माहिती तुमी आमच्या संगी वांटून घेतली. सर्व आमच्या पळोवप्याच्या नांवे आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच तुमच्या मिसावाचेर सर्वेस्पर देवाची धाराळ बेसावां आमी आशेता. आनी तुमकां देव बळ भलायकी लांब आवक दिवं दी. आनी आमच्या दिव्यवाणी मिसावांत तुमचो सहकार निरंतर आसूं दी म्हूण सर्व आमच्या पळोवप्याच्या नांवे आमी तुमकां म्हणटा. थँक्यू. देव बरें करूं. तुमकांय देव बरें करूं. मोगाच्या विक्षकान गंभीर विशय काजारी पाद्री आनी प्रस्तुत परिगत आनी मुखार येवची परिगत ह्या विशयाचेर भोव वर्त्या रितीन विश्लेशण केलें आमच्या तुमच्या सर्वांच्या मोगाच्या मानादीक दोतो प्रतापानंद नाईक हांणी. हो व्हिडिओ तुमकां बरो लागलो जाल्यार खंडीत ह्या व्हिडिओक एक लायक दिया आनी हो व्हिडिओ हेरां संगी तुमी शेअर करा. आनी जे कितें तुमकां भोगता ह्या विशयाचेर कमेंट बॉक्स तुमच्या खातीर राखून आसा, थंयसर एक कमेंट बराया. आनी आमचे मुखेल कार्यक्रम सादरपण जाता पर्यंत आमचो आनी तुमचो बांद असोच आसूं दी. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.